छात विरुबान. हालेलुया, 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 हालेलुया. लुकाची शुभवार्तान आम्ही चॅप्टर 19 देखल्याची काणी वाचता. कोणाची? झाकेवाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आणि झाके वेकलो ग्रेस्त मनीस जाऊन आलो वय म्हण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि जेजू त्या वाटेर येता आसतना ताका खबर मेळ्ळी आनी ताणें काय केलें, सगळ्या लोकांच्या मोकावर वचून रुखार रुमडीच्या रुखार वचून जेजूक पळोवंक आशेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण जेजू ताणें पाशार जाताना जेजू काय म्हणालो पळय. जेजू गोत्तो ना तो जाके वयर चडलो म्हणून जेजू ताच्या काय केलें, ताका नांवान आपयलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर देवाक आमी जोरान ताळयो पेटा पळया. देवाक एकल्यांची नांवां गोत्त आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी तो जेन्ना तो रुख राहतो देवा सिकील देवून येता तेन्ना तो फुल्ल परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी काले म्हणटा दुबळ्यांक हांव दोडत्या माफान दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी कोणाक हांवें नुकसान केलां तांकां 4 वांट्यांनी सर दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां आमी जाके बरी जावंक आसा. ओके. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जाके काय आलो अंगान मोटवो मोटवो. ओके. आतां आमी येयले लांब आसा, आमी येयले मोटवे जावंक आसात. ओके. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. म्हजे पर्यंत तुमी रिपीट करा. जाके वसलो अंगान मोटवो तो. जाके वसलो आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजूक पळोवंक आशितलो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजूक पळोवंक आशितलो. परत जाके ओडला अंगान मोटवो तो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजूक पळोवंक आशितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांवें काल सांगलें तुमकां आमी जेन्ना देवाची स्तुती करता तेन्ना आमची फुल सकत आमी वापरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाके वसलो अंगान मोटवो तो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजूक पळोवंक आशितलो. जाके वसलो अंगान मोटवो तो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजू पळोवंक आशितलो. आनी जेजू काय म्हणालो ताका, जाके वा वेगी सकला देवने आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. कळ्ळें? जाके वा आज म्हाका तुमगेर येवंक वेगी सकला देवने आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. ओके. आमी हात सकन म्हणया. जाके वा वेगी सकला देवनी आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. ओके. ओके. आतां मॅक्शन करया. जाके वसलो अंगान मोटवो तो. मोटवो आनी मोटवो जावंक आसा. तुम्ही आनी वयरत आसात. ओके. जाके वसलो अंगान मोटवो शिकलो अंगान मोटवो तो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार जेजूक पळोवंक आशितलो. जाके वसलो अंगान मोटवो तो. रुमडीच्या त्या रुखार जेजूक पळोवंक आशितलो. जाके वा वेगी सकला देवनी आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. संतोषान ताळयो पेटोवन जाके वसलो अंगान मोटवो तो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजूक पळोवंक आशितलो. जाके वसलो अंगान मोटवो तो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजू पळोवंक आशितलो. परतून एक पडी जाके ओडाताल्या रुमडीच्या जेजू पळोवंक आशितलो. परतून एक पडी जाके अंगान मोटवो तो. रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजू पळोवंक आशितलो. आनी काय म्हणालो, जाके वा वेगी सकला देवनी आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जाके वसलो अंगान मोटवो तो. आनी रुमडीच्या त्या रुखार सोडून जेजू पळोवंक आशितलो.
जाकेवासलो अंगान मुठवो तो आणि रुमडीच्या त्या रुखा सोडून झेज पडून आशितलो परतून पडी जाकेवासलो रुमडीच्या त्या रुखा सोडून झेज पडून आशितलो परतून जाकेवासलो रुमडीच्या त्या रुखा सोडून झेज पडून आशितलो आणि जाकेवा Praise the Lord. जाकेवासलो अंगान मोठवो तो रुमडीच्या त्या रुखा सोडून झेज पडून आशितलो जाकेवासलो अंगान रुमडीच्या त्या रुखा सोडून झेज पडून आशितलो परतून जाकेवासलो अंगान मोठवो तो रुमडीच्या त्या रुखा सोडून झेज पडून आशितलो Praise the Lord. Hallelujah. सम्यक जोरान ताले पेटा बळे जाकेवाचे कष्ट कळले की तुमका आता पाय दुखले म्हणून ताका इतले दुखले असतले Praise the Lord. Hallelujah. आराधना घेच्या पहिले आमकां आमी एक समर्पण दिया आमची दोळे आमी धांपया आमी आमकांच खाली करूया सगळे चिंता सगळे डिस्ट्रॅक्शन्स सगळे सोडया जेजू उंड्या रुपार आमच्या मध्ये येता जिवंत जेजू आमच्या मुखार येता आमी आमकां समर्पण दिया आमच्या हात वयर उबारया म्हणया आमी Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. वडाताळ्या Hallelujah, 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 Hallelujah. तुझे संग चुरा येसुमिया तुझे बिना जीवं सकसोना मुझा संगाता तुरा येसुमिया तुझे बिना जीवं सकसोना परतून आमी सांगया मुझा संगाता तुरा येसुमिया तुझे बिना जीवं सकसोना छात वयर उबान Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Let us welcome Jesus into our midst. जेजू ख्रिस्ताक आमचे मध्ये स्वागत दिवया येवकार दिवया Wherever Jesus went, there was a crowd around him. खंयसर जेजू गेलो थंयसर एक व्हड समय एकठांय जालो ताचे भोंवतणी The crowd of the sick and the broken-hearted people. जुमो असलो दुखेस्तासो काळसान मोडलेले असो आनी पिडेस्तासो Always
power went out of him. सदांच सकत तांचेतून भायर सोडली. Power went out of him to heal everyone. जेजू तावन सकत भायर सरताली ताका बरें करूंक. Every sick person who came to Jesus found the power gripping him, gripping her. जेतना कोण तरी जेजू लागीं येतालो ती सकत जेजूची ताका घट धरता सांबाळटा अशें अनुभव जातालो. And Jesus is coming to us now. आनी आज जेजू आमचेशी येता. Is coming for one purpose, एकच कारणा खातीर एकच उद्देशान to heal every one of us. हांगासर असले जण एकल्याक आमकां बरें करूंक. One thing is definite. हे सारकें आमी जाण जावया. Jesus does not want you to be sick. जेजूक नाका तुवें पिडेंत आसले. Jesus does not want you to be in pain. जेजूक नाका तुवें दुखान आसले. Jesus wants to take that sickness and pain away from your body. जेजूक जाय तुजे भितरली ती पिडा ती दूख नांच करूंक पुसून काडूंक. And that's why Jesus invited, आनी त्याच कारणा वरवीं जेजून तुका आमंत्रण दिला. come to me, he said, म्हणून येयात म्हजेशी. you who are tired and burdened. जिंकोण आसात वडबार घेवन वजन वावून. I will give you rest, he promised. आनी हांव तुमकां समाधान करता म्हूण ताणें बासयलें आसा. The rest that came to blind Bartimaeus as sight for his eyes. आनी ते विशय जेजून दिलो बार्तिमेउसाक जावन दिश्ट ताच्या दोळ्यांक. The rest came to the paralyzed as ability to get up and walk. आरकाराक तो विशय मेळ्ळो आदार जावन सोलूंक. That rest Jesus is giving us now. तोच विशय जेजू आज तुका आनी म्हाका दिता. Let us believe in him. विश्वास आमी ताचे दवरया. Let us surrender to him. ताका आमी समर्पया. All the pain and sickness of our body. आमच्या कुडीची दूख आनी पिडा We will not go back sick from his presence. ताच्या हजरपणांत हांव आमी पिडा घेवन फाटी वेची नाव. We will experience his power. ताची सकत आमी अनुभव करतल्या. Let's all kneel down सगळी आमी दिमी घालया. to welcome Jesus, जेजूक आमी येवकार दिवया. to worship Jesus, जेजूक आराधन करया. to adore him, ताका नमस्कार करया. to tell him how much we need him, सांगूंक ताका कितली अधिक गरज आमकां आसा ताची. how much we need him to heal us. कितली चड गरज आमकां ताची ताणें आमकां बरें करूंक. Let us sing together, worshiping and adoring our God. आराधन करून नमस्कार करून जेजूक आमी गायन करया. Tu musu asro, tu musu rakonda, tu musu mogali, tu musu de, tu musu asro, tu musu rakonda, tu musu mogali, tu musu de. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सते तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सते तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा
Hagahawasa Sumia Hagahawasa Hagahawasa Sumia हात वयर काढू Hagahawasa Sumia Hagahawasa Sumia Hagahawasa. Look at Jesus. उगते का तुझे डोळ्याने पळयचे सुख Jesus is looking at you. या वेळा जेसू तुका पळयत आसा Jesus is asking you, जेसू तुका इसारता what do you want me to do for you? सांग म्हाका तुजे पासोत हांवें कितें करीसय The question Jesus asked Bartimaeus, हे सवाल जेसून बार्तिमेउसा लागीं केल्ले what do you want me to do for you? तुजे पासोत हांवें कितें करीसय Bartimaeus said to Jesus, जेसून बार्तिमेउसाक म्हळें Master, I want to see. म्हजे धन्या तुका हांवें पळयसय And Jesus told him, आनी जेसून ताका सांगलें let your eyes be open. तुझे डोळे जावं उगते And the eyes of Bartimaeus were open. आनी बार्तिमेउसाचे डोळे उगते जाले There are my brothers and sisters here with a problem of the eyes. आसात आमचे मध्ये का थोडे भाव भयणा कोणाक आसा डोळ्यान कितें तरी पिडा A problem that the eyes are getting dried up. डोळे सुकलात अशे दिसता A constant watering of the eyes. हे डोळे सदांच डोळ्यांतली दुखां देंवतात A problem that you are not able to see well. एक प्रश्न या समस्या तुजेर आयले आसात सारकी दिश्ट ना Doctors are telling you डॉक्टरांनी तुका सांगला you are losing your eyesight. तुजी दिश्ट सकास सकास वेतत आसा That's what the doctors are saying. डॉक्टरांनी अशें सांगचे जावन आसा But Jesus is saying something very different. पूण ह्या वेळा जेसू तुका दुसरें कितें तरी आपुरबायचें सांगता Jesus is telling you, जेसू तुका सांगता let your eyes be open. तुझे डोळे उगते जाव Jesus wants to say that to you today. जेसूक साय येन्स सांगू तुका आयच्या दिसा Let us be seated. सगळी आमी बसया Sit on your chair, तुझ्या कदेलाचेर बस looking at the face of Jesus. समयाचे मुखामोळ पळयत राव Those who are having a problem of your eyes, please stand up. दिश्टीक लागून डोळ्यांक लागून कितें प्रश्न समस्या आसात उठून उबे रावात बेगीनच Whatever problem of the eyes you are having, डोळ्यांक कितें तरी सडुणें जाला उठून उबे रावात offer all that problem to Jesus. दी तुजी कष्ट तुजी पिडा जेसूक पेटोवन दी Jesus is here. जेसू हांगा आसा He wants to open your eyes. ताका जाय तुजे डोळे उक्ते करूंक If Jesus opens the eyes, तू जेसू तुझे डोळे उक्ते करी तर nobody can close them. कोणाच्यान ते बंद करूंक जायना He's healing your eyes. तो तुझे दिश तुझे डोळे बरे करता Every problem of your eyes, तुझे डोळ्यांची एक एक ते पिडा offer to Jesus. दी जेसूक आता Tell Jesus, सांग जेसू I want to see. म्हाका पळोवंक जाय As Bartimaeus said. जशे बार्तिमेउसान सांगला तशें And Jesus will tell you, आणि जेसू तुका सांगतलो let your eyes be open. तुझे डोळे उक्ते जाव Let us believe this. हे आम्ही विश्वास करूया God is opening your eyes. देव तुझे डोळे उक्ते करता God is healing your eyes. देव तुझे डोळे बरे करता All the problem of your eyes, कितें कितें चड उणें जाला तुझ्या the Lord डोळ्यांनी is taking away. सुमी आता पयस करता All those who are standing up, raise your arms up to the Lord. कोण सगळी उबे रावन आसा तुमचे हात सारकेच वयर काडा देवा मुखार We surrender the problem of the eyes to Jesus. आमच्या डोळ्यान कितें चड उणें जाला ते सगळे आमी जेसूक दिवचे All those who are sitting, raise your arms up on those who are standing up. जिंक कोण बसून आसा तुमचे हात वयर काडा तांचेर कोण ह्या वेळार उबी आसात All of us are going to pray for our brothers and sisters standing up. ह्या वेळार कोण सगळे आमचे भाव भयणा उबी आसा तांचे पासोत आमी मागचे Jesus wants us to pray for them. जेसूक जाय तांचे पासोत आमी मागले Jesus wants us to pray that God's blessing may come upon them. ह्या वेळार जेसूक जाय आमी तांचे पासोत मागूंक देवाचे बेसांव
सुखांचे देवोन येवच्याक Let us sing together, सांगता आम्ही गाऊया believing in the Lord, समयाचेर बाबत दवरून surrendering the problem of our eyes to Him. आमच्या दोळ्यांत आसा ते प्रश्न समस्या जेसूक भेटोवन दिवन सगळ्या काळजंता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सुद्धा सगळ्या सथे तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजंता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सुद्धा सगळ्या सथे तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा Your eyes are touched by the Lord. या वेळार तुझे दोळे सोम्यान आपुडले आसात The hands of Jesus are reached out to you. जेजून आपले हात तुझे लागी विस्तारले आसात The hands of Jesus are touching your eyes. या वेळार जेजूचे हात तुझे दोळ्यांक आपुडटात But doctors have failed. खंयसर डॉक्टर हारले The Lord is succeeding. थंयसर देव सैत्यवंत The Lord is giving you eyesight, देव तुका बरी दिश्ट दिता a comfort in your eyes. तुझ्या दोळ्यांत एक समाधान कशे You are feeling it now. या वेळा तू अनुभव करून आसाय A cool sensation in your eyes. थंड जाल्ला बरी जाता तुझ्या दोळ्या भितर That sensation is a sign आणि ही बोगणा जावन आसा ती कुडा the Lord is healing you. की तुझो देव तुका बरें करीत आसा The hands of Jesus are healing your eyes. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे हात तुझे दोळे बरे करीत आसात Let us praise Him. ताका आमी अर्घ दिवया Let's believe in Him. ताचेर आमी विश्वास करूया Hallelujah. हालेलुया 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 सगळी तोंड उक्ते करात बापेडानो तोंड उक्ते करात ओ मान मारून ताची स्तुती करात सगळे आमी तोंड उक्ते करून एक वडा बोमेन हालेलुया 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 सगळे वडलान वडलान हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 Hallelujah. 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 Please be seated. सगळी आम्ही बसया Believe in the power of Jesus that's come to you today. या वेळार ती सगळं जेजूची तुझे देवून आयली आसा ताचेर विश्वास दवरात Whatever problems you were suffering from in your eyes, तुझ्या दोळ्यांत जे कितें सडवणे जाल्ले the Lord has taken it all away. सोम्या जेजू क्रिस्तान ते सगळे पयस केला नांस केला We praise and thank our God. आणि त्या पासून आम्ही देवा करगा वाकणी दिव्या Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus was in the synagogue. जिसू असलो देवस्थानान And Jesus saw a young man with a withered hand. आणि जिसून पळयले कोण एकलो तरणाटो आसा ताच्या हाताक आर मारुल्ली Jesus wanted to heal him. जाय असले जिसूक ताका बरें करूंक But Jesus knew he was not permitted to heal him. पूण जिसू जाणा असलो की ताका ती परवानगी ना ताका बरें करूंक Because it was the Sabbath day. कित्याक तो दीस आसलो साबत आसो On the Sabbath day, healings were forbidden. साबताच्या दिसा पेखोवणी जायना दिवंक But Jesus wanted to heal him. पूण जिसूक जाय असले ताका बरें करूंक Because Jesus understood. कित्याक जिसूक समजाले Jesus understood the misery of this man. ह्या मनशाची कष्ट This man was having his right hand withered. ह्या मनशाचो उजवो हाताक आर मारली What does that mean? अशें म्हळ्यार He could not work. काम करूंक जायना He could not earn a living. ताका पोट भरूंक जोडूंक जायना He could not marry. काजार जावंक जायना He could not raise a family. एक कुटाम उबारूंक जायना A man whose life is withered. एक मनीस कोणाचे जिवीत सगळ्याक जिविताकच आर मारल्या He had no future. ताका फुडार म्हणलो ना He was in despair. तो आसा निराशेन And Jesus saw it all. आणि जिसून ते सगळे पळयले And Jesus asked, आणि जिसून विचारले what is to be done on the Sabbath? साबताचे दीस करूंक जाय ते कितें To give life or to destroy it? जिवीत दिवचें या नाश करचें Jesus knew जिसू जाणा आसलो if he did not give him a healing, जर तर जिसू ताका बरें करिना he was destroying his life. तो आपले जिवीत नाश करता This young man had no future. या तरणाट्याक ना फुडार And therefore Jesus said to him, आणि याच कारणा वरवीं ताणें जिसूक म्हळें stretch your hand out to me. तुजो हात म्हजे मुखार विस्तार He stretched his hand out to Jesus. ताणें आपलो हात विस्तारलो जेसू मुखार And that hand was restored. आणि तो हात बरो जालो Now this is revelation. आणि ही जावन आसा ती प्रकसणी Revelation who Jesus is. ही प्रकसणी की जेसू कोण तो What Jesus is doing for us now. या वेळार जेसू आमच्या पासत कितें करून आसा ते He wants to give us a life. ताका जाय आमकां जिवीत दिवंक And that's what Jesus said. आणि जेसून अशें सांगलें आसा I'm come to give you life, life in the full. हांव आयलां दिवंक तुका जिवीत जिवीत सुबामपणाचें The fullness of life is what Jesus wants to give us. सुबामपणाचें जिवीत जेसूक जाय दिवंक आमकां Let us offer to him our arms दिव्या आमी जेसूक आमचे हात and our shoulders. आमचे भुज There are my brothers and sisters here with the pain of the neck, मानेंत गोमटेन दूख आसली म्हजी भाव भयण आमच्या मदें आसात stiffness of the neck, गोमटी सारकी गोड जाल्या and pain of the shoulders, भुजांत दूख आसा and arthritic pain. आर्थरायटिसाची दूख All of you having a problem with your neck and your arms, please stand up. कोणाक मानेंत गोमटेंत या भुजांत हातांत दूख आसा उबे रावात Jesus wants to heal you. जेसूक जाय तुका बरें करूंक Jesus wants to take away all that pain from your neck and your shoulders. तुझ्या गोमटेन मानेंत आसा ती दूख सगळी जेसूक पयस करूंक जाय Today you are not able to work. आज तुका काम करूंक कश्ट जातात You are not able to work because you cannot move your arms. काम करूंक जायना कित्याक हात हालोवंक जायनात There's always pain on your shoulders. भुजांचे दूख सदांच आसा And God wants to take it away. आणि देवाक जाय ती सगळी पयस करूंक He wants to heal you. ताका जाय तुका बरें करूंक Look at Jesus पळय जेसूक and tell Jesus सांग जेसूक how sad you are. कितली दूख तुका आसा How stifled your life is. तुजें जिवीत कितलें दामून दवरलेलें आसा You are not able to have a life at all. तुका आतां जिवीत नास जाला Because you cannot work. कित्याक तुका काम करूंक जायना Your arms and your shoulders and our neck are paining all the तुझे time. हात तुझी गोमटी सदांच दुखता We want to pray for our brothers who are standing up. आमचे मदें उबी आसात आमची भाव भयणां तांचे पासत आमकां जाय मागूंक We want to pray that God's mercy may descend upon them. आमकां जाय देवाची दया तांचे पास तांचे देवोंक देखून आमी मागताव God mercy wants to heal them.
ती दया देवाची तांकां बरी करता ती. Look at the face of Jesus. पळय ते मुखामोल जेसूचे. One question Jesus is asking. एक सवाल जेसू आमचे कडेन विचारता. Do you believe I can heal you? तुका विश्वास आसा म्हज्यान तुका बरें करूंक जाता म्हणून? Do you believe Jesus can heal you? जाप दिताय जाल्यार वडल्यान ती जेसूच्यान तुका बरें करूंक जाता म्हूण विश्वास आसा? If you believe, miracles will happen here. तूं विश्वास दवरताय जाल्यार हांगासर अजापां जातात. If you believe, wonders will take place here. जर तर तूं विश्वास दवरताय हांगासर अजापां जातात. If you believe, miraculous healings will happen here. जर तर तूं विश्वास दवरतात अजापाची अद्भुतां हांगासर घडटलीं. It all depends on your faith. सगळें तुज्या बावार्थाचेर होदून आसा. Jesus wants to heal you. जेसूक जाय तुका बरें करूंक. But do you want to be पूण healed? तुका बरें जावंक जाय. If you want to be healed, you will believe in Him. जर तर तुका जाय पळय तर तूं ताचेर बावार्थ दवरताय. Let us tell Jesus, जेसूक सांगया Lord, we believe in you. सोम्या तुजेर हांव पात येता. We believe in your compassion. तुज्या दयेचेर म्हजी पातयणी. We want to tell Jesus, जाय आमकां जेसूक सांगूंक. I do not doubt. हांव आतां आनी दुबाव करिना. I do not doubt you want to heal me. म्हाका कांयच दुबाव ना की तूं म्हाका बरो करतलोय. I know आनी आतां my healing depends on my faith. म्हाका खबर आसा की म्हजी पेकवणी होदून आसा म्हज्या बावार्थाचेर. I surrender हांव समर्पिता. all this pain to you, Lord. सगळी ती दूख धन्या. Jesus, you just say the word. जेसू सांग तो एक शब्द. My pain of my shoulders will be healed. म्हज्या भुजांतली ती दूख बरी जातली. Lord, I believe in you. सोम्या तुजेर हांव विश्वासता. I trust in you. तुजेर हांव पात येता. You're my Savior and तूं healer. म्हजो सोमी म्हजो सोडवंदार. Your grace come upon me. तुजी कृपा म्हजे देवो. Let us sing together, सांगात आमी गायन करुया. putting our faith in the Lord. सोम्याचेर बावार्थ धरून. Our faith is in the Lord. आमचो बावार्थ एकल्याचेरच सोम्याचेर. And the power of the Lord is coming upon us. आनी सोम्याची सकत आमचेर देंवता. Let us sing together. सांगात गावया. तुझेर हांव पात येता. जेजू मोगाळा. सगळी सांगात वडल्यान गायन करात. तुझेर हांव पात येता. जेसू मोगाळा. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा मुजेर. कश्टांची मोडा मुजेर. आयल्या वेळार. आयल्या वेळार. तुजेर हांव पात येता. तुझेर हांव पात येता. जेसू मोगाळा. जेजू मोगाळा. सगळी एका ताळ्यान तुजेर हांव पात येता. तुझेर हांव पात येता. जेसू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता. तुझेर हांव पात येता. जेसू मोगाळा. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा मुजेर. कश्टांची मोडा मुजेर. आयल्या वेळार. आयल्या वेळार. तुजेर हांव पात येता. तुझेर हांव पात येता. जेसू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट. तूं म्हजो म्हजो मोगाळ इश्ट. इश्ट मोगाचो. हर एक म्हज्या गरजेन. हर एक गरजेन. म्हाका पावसो. म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेन. हर एक गरजेन. म्हाका पावसो. म्हाका पावसो. सगळी कपाट मारून तुजेर हांव पात येता. तुझेर हांव पात येता. जेसू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता सगळी वडल्यान. तुझेर हांव पात
बाध्यता जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार तुझे हांव बाध्यता तुझे बाध्यता जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा तुझे बाध्यता जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let all the arms be healed. या वेळार एक एक तो हात बरो जाव Let all the pain of the shoulders be taken away. भुजांत आसली एक एक ती दुख नांस जाव Let everyone be able to raise your arms up. जण एकल्याच्यान जाऊ दे हात सारखेच वयर काढू All that pain and stiffness is taken away. सगळी ती दुख सगळे ते कष्ट हाताचे नांस झाले Let our God be praised. आमच्या देवाक जाव Let स्तुती the Lord be praised. आमच्या सोम्याक जाव स्तुती He has intervened miraculously. अजापाच्या दारान तो He वावरला has taken our pain away. ताणे आमची दुख सगळी घेतल्या We believe in Him. ताचेर आमचो We विश्वास trust in Him. ताचेर आमची पातयेणी Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Jesus was preaching in a house. एका घरांत जेसू शिकवण दिवन असलो Mark chapter 2 verses 1 to 12. मार्कावेसो दुसरो पहिले वळी तावन 12वी वोड There was a large crowd around Jesus. जेसू भोंवतणी एक व्हड सोम एकठांय जालो That's when 4 men carried a paralyzed person to the side of Jesus. त्या वेळार 4 जण उबारून आणले एका आरकाराक जेसूच्या कुशीक But they had no hope to bring this man to the side of पूण Jesus. जेसू लागीं ते पावतले म्हणलो भरवसो तांकां नातलो Because of the large crowd that was gathered there. कितें थंयसर एकठांय जालो व्हड एक सोमो लोक आसो But they believed पूण तांणी विश्वास केलो if they could bring this man to Jesus, जत तांच्यान जाते मनशाक जेसू लागीं हाडूंक this man will have a life in the future. या मनशाक आसतलें जिवीत फुडाराक And they did something very spiritual. आनी तांणी केले घेतले दैरादीक वावर They ripped open the roof of the house. तांणी उक्ते केले ते दार घरचें They carried the man to the top of the roof. तांणी उबान वेलो त्या मनशाक त्या दार त्या पाक्याचेर वयर पाटासाचेर And they lowered him to the side of Jesus. जेसूच्या कुशीक तांणी देवयलो ताका And Jesus saw him. आनी जेसून ताका पळयलो And Jesus called him, आनी जेसून ताका आपयले my son, मुजा पुता my son. मुजा पुता That's how Jesus called this paralyzed man. या आरकाराक उलो मारली रीत जेसूची अशी जावन आसा This helpless man of misery. ओ मनीस आदारनातलो बेजारायचे सो मनीस Jesus called him my son. मुजा पुता म्हण जेसू ताका उलो मारता पळयात That's what Jesus is calling you. आनी आतां जेसू त्याच उतरान तुका उलो मारता Calling every one of us. आमी आसा हांगासर जणेकले आमकां My son, my daughter. मुजा पुता मुजा धुवे What does that mean? अशें म्हणा कितें I'm your father. हांव तुजो बाप You are like my son to तूं me. म्हजो पूत You are dear to me. तूं म्हाका चड मोगासो As the son to the father, आनी हांव जावन सपूत त्या देवासो I care for you. म्हाका तुजी काळजी आसा As the father cares for the son, जशे बापाय पुताची काळजी घेता I will never leave you alone. ना हांव तुका केदीन एकसुरो सांडचो ना I will never leave you alone. ना हांव तुका केदीन एकसुरो सांडचो ना I will take charge of your life. हांव घेता अधिकार तुज्या जिविताचेर Leave your future to me. सगळो तुजो फुडार म्हाका दी
You are dear to me. तू म्हाका चड मोगा आसू As a son to the Father, जशें एक बापोय पुताक you're precious to me. तू आसाय म्हाका चड मोलादीक As the son to the Father, जशें एक बापोय एक पूत I will heal you. हांव तुका बरें करता I will give you a new life. नवें जिवीत तुका दिता Then Jesus said, आनी तेन्ना जेसू म्हणालो your sins are forgiven. तुझी पातकां बोगसाली What Jesus is telling every one of us. हांगासर असले जण एकल्याक जेसू सांगता तेंच Jesus calling you my son, my daughter. जेसू तुका उलो मारता म्हणून म्हज्या पुता म्हज्या धुवे We are so dear to Jesus. तू आसाय सारको चड मोगासो जेसू And therefore Jesus will do two things to us. आनी आतां जेसू तुका तुजे जिवितांत दोन वस्तू करता First, he will take our sin away. पयले स्वाती तुजे पाताक धुवन पुसून काडटा That's what Jesus said. आनी तेन्ना जावन आसा जेसून सांगले Your sins are forgiven. तुजी पातकां बोगसाली We went for confession. कुमसाराक आमी गेल्या Our sins are forgiven. आमची पातकां बोगसाली But there could be a power of evil in your heart. पूण तुज्या काळजांत ती सखत खोटेपणाची आसूंक शकता An addiction to smoking. ती वायट सवय सिगार ओडची An addiction to drugs. ड्रग्स घेवची सवय An addiction to alcohol. सोरो पिवची सवय You could be feeling that power even now. तुका आतां ती सखत अनुभव जाता इस्तोली The power of sin. ती सखत पातकाची The power of sin that compels you to commit a sin. ती पातकाची सखत कंची तुका बळादी करता पाताक आदरूंक To smoke again and again. परत परत ओडूंक ती सिगार To drink again and again. परत परत सोरो पिवंक To use drugs again and again. परत परत ड्रग्स घेवंक First thing Jesus wants to do in our life. पयले ते काम जेजूक जाय करूंक आमच्या जिवितान To take that power of sin away from us. घेवंक ती सखत पातकाची आमचे भितरली नांच करूंक St. Paul tells us, बागेवन पावलो आमकां सांगता I understand there are powers of sin dwelling in my heart. हांव समजता पातकी सखत म्हज्या काळजांत रास करून आसा And that's what you also have understood. आनी ते ती समजणी तुकाय मेळ्ळी आसा There are powers of sin dwelling in your heart. पातकाची सखत तुज्या काळजांत वस्ती करून आसा We want to offer all that power of sin to Jesus. ती सगळी सखत पातकाची म्हाका जाय दिवंक जेजूक Jesus is come to take away all the powers of evil. सगळी ती सखत पातकाची खोटेपणाची जेजू खाण उडोवंक आयला Powers of evil will always destroy us. आमचे भितर असली ती खोटी सखत जेजू नाश करता But Jesus wants to build us up. आनी जेजूक जाय आमकां उंच उबारूंक And therefore Jesus wants to take away all the evil powers from our hearts. आनी ह्याच कारणाक लागून जेजूक जाय ती सगळी खोटी सखत आमच्या काळजांतली नाश करूंक Make a decision. घे निर्धार म्हज्या भाव भयणी You will never go back to sin. ना आतां हांव कितें पातकान भितर सोचो ना Make a decision. घे निर्धार You will not smoke again. आतां आनी केदीन हांव सिगार ओडचो ना You will not use drugs again. ड्रग्स म्हणलें म्हाका नाकाच You will not smoke again. ना केदीन सिगार ओडचो ना You will not drink again. बेबती काय म्हणली म्हाका नाका You will not use pornographic material again. बेबिचाराची वस्तू आनी आमी केदीन उपयोग करची ना You will not go back to evil. ना आतां आनी केदीन आमी वायटाक वेची ना Make a decision and offer it to Jesus. ह्या वेळार आमी निर्धार घेवया जेजूक भेटोवया Jesus is waiting to take that promise from your heart. तुज्या काळजांत तुवें हो निर्धार घेतलो ताका दिल्लो ताका जाय जेजू राखता तुका How long you were smoking? कितली वर्सां सिगार ओडून आसाय Perhaps for a long time. वर्सां इस्तोली Now we want to offer that evil power in the hands of Jesus. आतां तुका जाय ती कोटी सगत दिवंक जेजूच्या हातान Jesus is waiting to set you free from that evil of smoking. जेजू राखोन आसा ती कोटी सगत सिगार ओडची ताचे तावन तुका सुटका दिवंक Those of you having the habit of smoking, please stand up. सिगार ओडची सवय असल्यानी उबे रावचे We want to pray for you आमकां जाय तुमचे पासत मागोवंक that you may receive the Holy Spirit, पवित्र आत्मा तुवें घेवंक जाय that you may never go back to the smoking habit again. आनी केदीन तूं सिगार ओडूंक वेसो नाय
Those who are having the habit of smoking, please stand up. भाऊ बहिणांनो उपकार मागता तुमचे लागीं सिगार ओडची सवय असल्यानं उठून उबे रावात. We want to help you. आमकां जाय दिवंक तुमकां आदार. We want to strengthen you. आमकां जाय दिवंक तुमकां बोड. We want to pray for you. आमकां जाय तुमचे पासत मागूंक. We want to ask the Holy Spirit to come and take charge of your life. आमकां जाय पवित्र आत्म्या लागीं मागूंक की पवित्र आत्म्यान तुमच्या जिविताचेर घेवंक अधिकार. Do not worry about your smoking anymore. आता आनी तुझ्या सिगार ओडचे सवयेचेर खंत तूं करिनाका. God is taking charge of that evil habit. त्या वायट सवयेचेर जेजू घेता अधिकार. The Lord is casting out that evil power from ती your वायट heart. सकत तुझ्या खणसांतली जेजू पुसून काडटा. Because if you continue to smoke, कित्याक तूं आतां आनी सिगार ओडूनच रावशी तर you will die of cancer. कॅन्सर जावन मोडशी. God wants to save you. देवाक जाय तुका सुटका दिवंक. God wants to save you and your family. देवाक जाय तुका आनी तुज्या कुटुंबाक बाचाव करूंक. And those who are having the habit of drinking alcohol, please stand up. सोरो पिवोवची सवय असल्यानी उठून उबे रावचे. We want to pray for you. जाय आमकां तुज्या पासत मागूंक. That drinking has become your second nature. पिवोवची सारकी तुका सवयच जाल्ली आसा. You come to a stage where you cannot but drink anymore. आतां आनी पिवनासतना रावंक तुज्या जायनासली परिस्थिती तुजेर आयली आसा. Earlier you started to drink once in a while. पयले सुरवात तुवें केली थोडे थोडे पिवून केन्नाय. Now you're drinking more often. पूण आतां चड पटी तुका सोन्याची गरज पडटा. You are drinking so much. तूं इतलो चड पियेताय. You have lost the control of drinking. आतां आनी तुका नियंत्रण ना. You always said, तुवें सदांच म्हणलें आसा I take only one peg a day. हांव एकच एक पेग मारता दिसाक. Now how many pegs are taking a आज खंय day? पावलाय म्हज्या भावाक कितले घेताय. Ask yourself. हिसाब तूं तुज्याच लागीं. If you go to a hospital, आस्पत्रेक हॉस्पिटलाक तूं बेशी तर what will the doctor tell you? डॉक्टर तुका कितें सांगतलो. You don't have much time to live anymore. आतां न्ही जिवंक चड काळ ना तुका. Your liver is sick. तुजें लिव्हर पिड्यार जाल्लें आसा. You're having cirrhosis. सिरोसिस पिडा लागल्या. Cirrhosis of the liver. लिव्हराचें सिरोसिस. God is saving you, my dear sisters and brothers. देव तुका बाचाव करता म्हज्या भाव म्हज्या भयणी. God's power is coming into you देवाची सकत तुजे देवता. to say no to drinking. आतां न्ही सोन्याक तूं ना म्हणटलोय. Make that decision. ओ निर्धार घे आतां. You will not smoke again. आतां आनी आमी सिगार ओडची ना. You will not drink again. ना आतां आनी आमी सोरो पिवची ना. You surrender it all to God. दी ते सगळें जेसूक आतां. God is taking charge of your life. जेसू घेता अधिकार तुझ्या जीविताचेर. Let not any more alcohol come into your lips. आतां आनी तो सोरो तुझ्या तोंडाक लावंक तुज्यान जायना जावं. Make a decision. आज घे निर्धार. We want to be like Jesus. आमकां जाय जावंक जेसू भाशेन. We want to be free from all evil powers. आमकां जाय सुटका सगळ्या खोट्या शक्तीतावन. And the Lord is setting you free. आनी स्वामी देव सुटका दिता आतां. Those of you who are taking drugs, please stand up. ड्रग्स घेवची सवय असल्यानी उबे रावचे. We want to pray for you. तुमच्या मासत मागोवंक आमकां जाय. We want to pray for you that God may strengthen you. देव तुका घटाय दिवं देखून आमी मागताव. If God strengthens you, देव तुका सुटका दीत जाल्यार घटाय दीत जाल्यार nobody can bring a harm to you. कोणाच्यानच तुका वाईट करूंक जायना. Because Jesus said, कितें जिसून मुळा. John 8:36, जुआंव अभेस्वर 8:30 आणि 26. if the Son sets you free, you shall be free indeed. पूत तुका सुटका दीत जाल्यार तू खरेंच स्वातंत्र्य जातलोय. We want to become the free children of God. आमकां जाय जावंक देवाची स्वातंत्र्याची भुरगीं. We want to ask pardon from God आमकां जाय देवातावन बोगसणे मागूंक. for all the time we committed any sin against anyone. आमी कोणाचेर आड पाताक आदारले देखून In repentance, we want to make a decision. आज वडदूक धरून आमच्या पातकाची एक निर्धार आमकां जाय घेवंक. We will not smoke, we will not drink
alcohol, we will not use drugs anymore. आता न्ही आमी सिगार ओडची ना सोरो पिवची ना या ड्रग्स घेवची ना That is a decision you make now. आतांच्या आता हो निर्धार तू घेताय Opening your heart to Jesus. उक्ते का तुझे काळीज जेसूक For the power of healing to come into your body and mind. योंग ती सगत पेकवणीची तुझ्या कुडीन तुझ्या मनान Let us sing together, सांगत आमी गावया asking pardon for our sins आमच्या पातकाचे बोक्सणे मागून and surrendering our life in the hands of God. आणि आमचे जीवित देवाच्या हातान घालून जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वाक्का म्हजी बक्षिता वेंगेन ताच्या तो घेता पातका म्हजी बक्षिता जेसू म्हाका आपयता जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता आपल्या वेगेन तो घेता वेंगेन ताच्या तो घेता वाक्का म्हजी बक्षिता पातका म्हजी बक्षिता जेजू जेजू सगळे तोंड उक्ते करात भाव भयणां आनी बोबाट मारून उलो मारात जेजूचें नांव जेजू 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 सगळी वडलान उलो मारात जेजूच्या नांवाक जेजू 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 एक एक ते तोंड उक्ते जावं उलो मारूंक जेजूचें नांव जेजू 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 सगळी सांगता जेजू 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 वडा बोबेन उलो मारात त्या नांवाक जेजूच्या नांवाक जेजू 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 Call upon the name of Jesus. जेजू उलो मारात जेजूच्या नांवाक सगळी उलो मारात जेजू जेजू भाव भयणांनो तुमचो आवाज आयकना उलो मारात जेजू चड वडल्यान जेजू 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 सगळी सांगता जाता तितले वडल्यान जेजू 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 God has taken away all the power of sin from your heart. तुझ्या काळजा भितर असली ती सकत पातकाची राज करून आता जेजून ती नांच केल्या God has set you free. जेजून तुका स्वातंत्र्य केला You will not go smoking anymore. आता आणि सिगाराची तुका ना गरज You will not go drinking anymore. आता आणि बेती गायची ना तुका गरज You will not use drugs anymore. ड्रग्स खेदींच नाकात आता आणि तुका God has set you free. तुझ्या देवान तुका स्वातंत्र्य You केला are a new creation आता तू नवी रचना in the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या वरवी Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Please be seated. बसया आमी We are grateful to God. या वेळार आमी व्हड उपकारान आसा God is doing great things for us. आमचो देव आमचे मध्ये व्हडा जपा करून आसा Holy be His name. बो वर्ते जावं ताचे नाव And those of you having a pain on your legs, could you please stand up? पायांत कितें दूख आसा उठून उबे रावात भाव भयणांनो You are not able to stand up because of the pain on your legs. पायांत दूख आसा देखून उबे रावंक कश जातात You are not able to kneel down because of the pain on your legs. दिंब्येंत पायांनी दूख आसा देखून तुका जायना उबे रावंक
Life has become a burden for you. दिंबी घालून खर्च आता जिविताचं एक भार झाला. I'm going to pray for you. फादर या वेळा तुझ्या पासोत मागता. All of us are going to pray for you. आम्ही सगळी तुमच्या पासोत मागता. That you may be healed तुमका बरेपण मेळच्यात. of the pain of your legs. तुमच्या पायांत असले दुखी थावन. Whatever pain you have on your feet and your legs and your arms. कितें जावं ती दुख तुका आसा तुझ्या पायांत तुझ्या दिंब्यान तुझ्या दुखीन. As Jesus told that man, जशें जेसून सांगलें त्या मनशाक, the paralyzed man, आरकाराक, get up and walk. उठ चल. The Lord is telling you, जेसू आज तुका सांगता, get up and walk. उठ आणि चल. Your legs are strengthened. तुझ्या पायांक मेळटा बळ. All the problem of your legs, the Lord has taken away. तुझ्या पायांत आसा एक एक दुख कष्ट जेसू नाश करता. Move your legs and see. भाऊ बहिणांनो, सारखे वैत सगळा काढा तुमचे पाय आणि पळयात. The pain of the legs is not there anymore. असली ती दुख आता नाश झाली. Jesus came to take away जेसू आयलो तुझी शीती नाश करूंक. every pain from our body. एक एक ती दुख तुझ्या कुडींतली. The Lord has worked in you. स्वामी देव तुझ्या थंय वावुरता. And the pain of your legs, the Lord has taken away. तुझ्या पायांत असली दुख सोम्या नाश केली आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Those of you having a pain on your back, could you please stand up? पाठींत दुख असल्याने उठून उभे राहूचे. Your back is hurting पाठ दुखता. because of a prolapsed, bulging disc. तुझ्या पाठीच्या हाडांत कितें तरी जाल्लें आसा चड उणें. Disc of your backbone. तुझ्या पाठीच्या कण्याचे हाड. There is a problem on your back. तुझ्या पाठींत कितें तरी प्रश्न आसा दुख आसा. A constant, chronic problem of backache. सदांच थमनातली दुख पाठींत. God is taking that pain away from या your वेळार life. जेसू तुझ्या पाठींतली दुख नाश करता. God is great. देव वावुरता. His name is great. ताचे नाव व्हरतें. His name means God saves. ताचे नाव म्हणजे देव साल्वार करता. And Jesus has come today to heal us. आणि जेसू आज आयला आमकां बरें करूंक. Jesus said to Nicodemus, निकोदेमासाक जेसून सांगली ती उतरां. when I am lifted up, जेतना म्हाका उंच सुबाताय. I will attract all men and women to myself. सार मनशांक हांव म्हज्या लागीं ओडून हाडटलो. It was on the cross that he was lifted up. खुर्साचेर ताका उंच सुबारलो. And he is drawing all the humankind into the Calvary cross. आणि थंयसर त्या खालवार दोंगरा तो आपणा लागीं ओडून हाडटा सर मनशा कुळाक. But now Jesus is lifted up on our altar. पूण आतां हांगासर ह्या वेदीचेर जेसू उबारलेले आसा. That we may look at him. ताका आमी पळोवंक. That we may believe in him. ताचेर विश्वास आमी दवरूंक. That we may experience his healing. ताची पेकोवणी आमी अनुभव करूंक. All that pain of your legs offer to Jesus. तुझ्या पायांत आसा ती सगळी दुख जेसूक दी. All the pain of the knee joints offer to Jesus. दिम्यांत आसा ती एक एक दुख जेसूक दी. I am going to pray फादर तुमच्या पासत मागता. in the name of Jesus. जेसूच्या नावान. In the authority of Jesus. जेसूच्या अधिकारान. Heal all the pain of my brothers and sisters, Lord. हालेलुया. Take all the pain away from my brothers and sisters. हालेलुया. Let all the pain of the body vanish. हालेलुया. Let Jesus touch and heal. हालेलुया. Let all the bodies of my brothers and sisters here be touched by the Lord. हालेलुया. Let all the backache be healed. हालेलुया. Let all the pain of spondylitis be healed. हालेलुया. Let all the pain on the neck and the shoulders and arms be healed. हालेलुया. You are our dear God. हालेलुया. In you we have our salvation. हालेलुया. We trust in you, my God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 सगळी ओडलान ओडलान. Thank you, Jesus. वडा बोबेन जेसू खरगंदियात बाबणानो ओडलान. हालेलुया. 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you. Hallelujah, 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 Praise you, hallelujah. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We trust in the name of our God. येशूच्या नावाचेर आमचो विश्वास. That name is saving name. ते नाव बचावी दिवचे नाव. That name is healing name. ते नाव पेकोणी दिवचे नाव. That name is compassionate name. ते नाव जावन आसा सुसरे आणि मोग. Power of compassion has entered into us. ती सकत सुसऱ्यांची बरेपणाची आमचे भितर रिगल्या. We praise and thank our God. आणि त्या पासून आम्ही आमच्या देवाक वाकणटाव. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Please be seated. सगळी आम्ही बसया. Those who will have any other sickness, could you please stand up? कसली पिडा तुका आसा खंयच्या विशयान आमी आतापर्यंत उलोवंक उठून उबे रावात. There are couples here who are not able to bear children. आमचे मदीं आसात काजारी जोडी आतापर्यंत तांकां भुरगीं जल्मूंक नात. They are being gifted with children here in the presence of our God. हांगासर देवाच्या हसरपणांत देव तांकां भुरगीं दिता. Those not able to have children, please stand up. भुरगीं कोणाक जावंक नात उठून उबे रावात. We want to pray for you. आमकां जाय तुमचे पासत मागोवंक. We want to praise God together. आमकां जाय सांगता देवाक वाकणी दिवंक. Oh Jesus, you are my Savior and my God. म्हजे जेजू तूं जावन आसाय म्हजो स्वामी म्हजो सोडवणदार. I trust in you. तुजेर हांव पात येता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Praise you, Jesus. Praise you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Those of you having a skin problem, could you please stand up? कातीची पिडा असल्यानी उठून उबे रावचे. We want to pray for you. तुमचे पासत आमकां जाय मागोवंक. Those of you having a chronic problem of disorder in digestion in the stomach, could you please stand up? पोटांत जिरवणेचो प्रश्न आसा तुका सदांच ते प्रश्न जातात उठून उबे रावात केदींच बरें जायना ते. And those of you get constant migraine headache, could you please stand up? कोणाक तकली उचलूंक लागते तकली फटाफट आसा मायग्रेनाची उठून उबे रावात. We want to pray for you. तुमचे गातीर आमकां जाय मागोवंक. For all these healings, we trust in you, O God. हे सगळे पेकवणी तूं आमकां दितलोय म्हूण तुजेर आमचो विश्वास दवरया. Let us sing together. सांगात आमी गायन करुया. Jesu maka apo amolik taraktan maka tuntela gun ke Jesu maka gun ke सगळी पीडा शिळा मुजी तू निवा सगळी वडलां आपूण जेजू जेजू म्हाका आपो तुझ्या पवित्र रक्तान अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पीडा शिडा मुजी तू निवा बाकी श्रीयेन तुका बावार्थाना पडले कष्टल्यांक तुवें बोरे केले बाबाटांक हांव तुका सुमया सापडटा पांयां तळा तुझ्या सरपडटा सोमिया जेजू काळ्या मुझ्या कांदी दनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी सोमिया जेजू काळ्या मुझ्या कांदी दनिया जेजू मागण्या गुमान
Jesus jinien moja somia sedang sewaluni kurpe Jesus jinien moja somia sedang sewaluni. Let's all kneel down. सगळे आम्ही दिबी घालूया. God's power has come upon us. देवाची सकत आमचे देवल्या. Every one of us is healed. आम्ही जण एकली बोळी जाल्या. Continue praising and thanking God. थमान असताना देवाची स्तुती करात. Every time we praise God, एक एक बोळी जेत आम्ही देवा करता दिताव. every time we raise our hands up to God, एक एक बोळी जेत आमचे हात आम्ही देवा मुखार उभारताव. God's power of healing is descending into us. फेकोणी दिवची सकत आमचे देवता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Praise you, Jesus. Praise you Jesus. My dear sisters and brothers, मुझे मंगाळच्या भावनांनी बेडीनो let us trust in the compassion of our God. आम्ही आमच्या देवाच्या काकुलतीचे पावड दौरिया. Even today, tomorrow, day after, we offer all our aches and our pains and ailments to God. आज फाल्या परवा आम्ही तमान असताना आमची पीडा दुःख सगळी जेसू पेटवून दितल्या. The living, healing Jesus will be with us. आमका बरो करसो जीव देव आमच्या संगता असतलो आमचो जेसू. We will experience His power coming upon us. ताची ती सकत आमचे देवता आम्ही अनुभव करतेल्या. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Let us receive the blessing of the Lord. जेसूचे बेसाव आम्ही स्वीकार करूया. This blessing is for every one of us. हे बेसाव आमका हर एकल्या के. This blessing is to heal us. हे बेसाव आमका बरे करता ते. This blessing is to take away all the pain and sickness from our body. आणि हे बेसाव सगळी पीडा दुःख आमच्या कुडींतली पयस करता ते. Let us receive the blessing of the Lord, worshiping and adoring Him. जेसू खरा दान करून नमस्कार करून हे म्हणार जेसूचे बेसाव आम्ही स्वीकार करूया. सगळे डोळे उक्ते करून सगळी डोळे उक्ते करून जेसू पडयात. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu. Please be seated. सगळे आम्ही बसूया.
You felt a power flowing down your body. तुम्ही अनुभव केले की एक सकत तुमचे भितर वारली You had a backache. पाठींत दूख आसली On your back, you felt a power. आणि तुमच्या त्या पाठीचेर तुम्ही ती सकत अनुभव केली You had a pain of the neck and shoulders. गुमटेन मानिंत आणि भुजांत दूख आसले The healing power came down there. आणि ती पेखोणी दिवची सकत थंय देऊन आयली You had a pain on your legs and your arms. हातांनी पायांनी दूख आसली And the healing power has come down there. आणि ती पेखोणी दिवची सकत थंय देऊन आयली You felt the healing power. तुमका अनुभव झाली ती पेखोणी दिवची सकत And your pain is taken away. आणि ती दूख तुमची नांस झाली From different parts of your body, तुमच्या कुडीच्या विविध भागात हावून your pain is taken away. तुमची दूख नांस झाली It is God who took your pain away. ही सगळी तुझी दूख देवान खाण उडयली It's God who healed you. जेसून तुका बरें केलें It's God's power we experienced. तुझ्या कुडीन अनुभव करताय ती सगळं जेसूचे We believed in Him ताचेर आमचो भवार्थ and He came and healed us. आणि तो आयलो आणि ताणे आमकां बरें केलें Those of you experienced any such feeling in any part of your body, could you please stand up? तुमच्या कुडीच्या खंयच्याय भागांत ही पेकोवणी तुम्ही अनुभव केल्या जाल्यार उठून उबे रावत भाव भयणांनो वेगी बेगीन In different parts of your body, तुमच्या कुडीच्या खंयच्याय भागांत जायत्या भागांनी तुम्ही अनुभव केल्या you felt the power of God descending, देवाची ती सकत देवली अशें तुका भोगलें and that pain is taken away. आणि ती दूख नांस झाली And that means you are healed. म्हळ्यार तूं बरो जालोय God has healed you. जेसून तुका बरें केलें God has taken your sin away. जेसून तुका बरें केलें God has healed you completely. सगळ्या तुझ्या दुखीतान बरें केलें Let's clap our hands and praise our इल्लो God. आवाज आमी करया मोगाच्यानो ताळयां सो Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Praise you, Praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. We Hallelujah. bless you, Jesus. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Thank you, Praise Jesus. you. Praise you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Let us continue praising and thanking God for the healing God has given us. देवान आमकां दिल्ल्या त्या बरेपणा खातीर तमनासतना आमी देवाची अर्घा स्तुती करया भाव भयणांनो And that healing will stay with you forever. आणि ती पेकोवणी तुमचे थंय रावतली सदां काल We praise God for that. आणि त्या पासत आमी देवाक वाखणटाव Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया